नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर येता ती चवथ उमेदीची. पावसा उपरांत मायनिंग सुरू करपाची सगळ्या व्हडल्या कंपन्यांची तयारी. जायका लांच प्रकरणात जेम्स मॅकलुंगाक क्रायम ब्रांची मुखार हाडप ना शक्य. अमेरिका आपल्या नागरिकांक चौकशे खातीर भारतात धाडप कठीण. सगळो भार कागदपत्रांचेर. भारत पाकिस्ताना मदली राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पांवड्यावेली परिशद रद्द जावपाची चिन्ह. भारताच्यो 2 अटी. पाकिस्तान म्हणटा आपलेच खरें. सोप्याच्या कंत्राटाची पावणी रद्द करपाची डीएमएची फोंडे पालिकेक चीट. लेटर पावले ना म्हणून नगराध्यक्षाचो दावो. डीएमए म्हणटा लेटर धाडला, पालिकेन निर्णय लागू करचो. आनी कळंगूट वाठारांत बंद आशिल्ले डान्स बार जाले परत चालू. आमदार मायकल लोबोचो आरोप. डान्स बाराच्या नांवान छिंदळकी, आंदोलनाची शिटकावणी. खबरो विस्तारान. मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर येता ती चवथ उमेदीन वचपाची चिन्हां दिसतात. एका वटेन आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाचो दर कमी आसून पासून लीज धारकांनी मायनिंग सुरू करपाचें थारायलां. मायनिंग सुरू करात ह्या सरकारान मारिल्ल्या उल्याक गोंयांतल्या चडशा व्हडल्या खण कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. वेदांता कंपनीन कोडली प्लांटावेली मायन हे पयलींच सुरू केल्या. फाटली 3 वर्सां बंद पडिल्लो गोंयांतलो मायनिंग उद्देग परत सुरू जावपाचे चिन्ह दिसतात. गोंय सरकार आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक लागून फाटली 3 वर्सां गोंयांत मायनिंग बंद आसा. गोवा मिनरल ओर असोसिएशनान दिल्ले म्हायती प्रमाण आतां गोंयांत मायनिंग सुरू करपा विशीं मिनेर हालचाली करपाक लागल्यात. गोंयांतल्या वेदांता, व्हीएम साळगांवकर ब्रदर्स, फोमेंतो रिसोर्सीस, चौगुले अशा व्हडल्या मायनिंग कंपन्यांनी पावसा उपरांत सप्टेंबर नाजाल्यार ऑक्टोबरांत मायनिंग सुरू करपाची तयारी केल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत मिनाच्या देविल्ल्या प्रेसाक लागून गोंयांत मायनिंग खऱ्यांनी सुरू जातले काय ना असो दुबाव मायनिंग वाठारांतल्या लोकांक तशेंच हेर गोंयकारांकूय आशिल्लो. वाडिल्लो कर आनी नव्या नेमांक लागून मायन कंपन्यांक आदल्या इतलो फायदो जावप शक्य ना. ताका लागून मायनिंग सुरू जावप कठीण दिसतालें. मात इतले सगळे अडथळे आसूनय गोंयांतल्या मोठ्या लीज धारकांनी गोंयांत मायनिंग सुरू करपाचें थारायलां. मायनिंग सुरू जाता ही गजाल खऱ्यांनीच लोकांच्या तोंडार हांसो फुलोवपाची. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. गोंयच्या आदल्या मंत्र्याक जायकाच्या कंत्राटा खातीर लांच दिवपी मुखेली जेम्स मॅकलुंगाक केन्नाच गोंयच्या क्रायम ब्रांची मुखार हाडप शक्य ना. अमेरिका आपल्या नागरिकांक चौकशे खातीर भारतात धाडप सामकें कठीण म्हूण गृह खात्यांतल्या खासा सुत्रांनी प्रुडंटाक म्हायती दिल्या. जायका केशींत पयशे खावपी गोंयच्या मंत्र्याचें नांव उक्ताडार हाडप आतां अमेरिकेंतल्या कोर्टांत आशिल्ल्या डॉक्युमेंटांचेर निंबून आसा. आनीक क्रायम ब्रांची कडेन कसलोच पर्याय ना. जायका लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन लुई बर्जर कंपनीच्या आदल्या आशिया मुखेली जेम्स मॅकलुंगाक समन्स धाडला खरो, मात मॅकलुंग गोंयांत केन्नाच येवप शक्य ना हें तितलेंच खरें. ताचो अंदाजय क्रायम ब्रांचीक आशिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन केस सोडोवपा खातीर हेर मार्गांचो आदार घेवप सुरू केला. हेर देशांनी चलपी खटल्या खातीर आपल्या देशाच्या नागरिकांक धाडप ना हें अमेरिकेचें धोरण. ताका लागून मॅकलुंगाक गोंयांत धाडप कठीण म्हूण एका वरिश्ठ अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगलें. जायका केशी कडेन संबंदीत अमेरिकेंतल्या डॉक्युमेंटा विशीं क्रायम ब्रांचीन धाडिल्लो रोगेटरी अर्ज केंद्रीय मंत्रालया मेरेन पावला. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण केंद्र सरकार हो अर्ज मंजूर करून पणजेच्या सत्र न्यायालयात धाडूंक शकता. ते उपरांत सत्र न्यायालय हो अर्ज अमेरिकेंतल्या संबंदीत कोर्टाक धाडटले. जायका केशींतल्या चवकशेक क्रायम ब्रांचीन नेटान सुरवात केल्ली, मात खासा कोर्टान आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीची कस्टडी दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान चवकशेचो वेग देंवला. कामतीच्या अटकपुर्व जामिना आड चवकशी यंत्रणा हायकोर्टान पावल्या. ब्रेस्तारा प्रकरण सुनावणी घेतले. क्रायम ब्रांचीचे लक्ष आतां हायकोर्टाच्या निर्णयाचेर आसा. हालींच दक्षता खात्यासयत क्रायम ब्रांचीन कामतीच्या आनी ताच्या सोयऱ्यांच्या घरांचेर धाडी घातिल्ल्यो. ह्या रेडीत विदेशी चलन आनी कांय डॉक्युमेंट जप्त केल्यात. ताचो परिणाम केशीच्या निकालाचेर जाव येता. दिगंबर कामतीन आपल्या बेहिशोबी मालमत्तेचो निवेश लवंदेच्या वेवसायात केल्ल्याचो दक्षता खात्याक आनी क्रायम ब्रांचीक दुबाव आसा. इतले मजगतीं जायका केशींत फक्त काँग्रेसच न्ही जाल्यार बीजेपी आनी एमजीपी घुसपल्या म्हूण गोवा युनायटेड फोरमान आरोप केला. If you see the details mentioned on the SID CGL's website,
you will find that the only time that the Sewerage Corporation ever had a vice chairman since its inception in 2001 is during the current regime. And that too was senior BJP leader and treasurer of its state unit, Sanjeev Desai. We had erroneously named him as chairman, but we still stick to our contention that he has to be involved. But now think about the same, the treasurer of the BJP being appointed as vice chairman of SITCL, where the coalition partner's MGP chief is the chairman itself, supports our observation about both parties being involved. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि चेतन गवस. भारत आणि पाकिस्तानामधली राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पांवड्यावयली बसका रद्द जावपाची चिन्ह आसात. दोन्ही देशांनी रशियेत ज्या मुद्द्याचेर भासाभास करपाचें थारायल्लें ते मुद्दे सोडून पाकिस्तान बाकीच्यो गजाली मुद्दाम अजेंड्यात घुसयता म्हूण भारतान पाकिस्तानाचेर आरोप केला. ताचे देशांतले कांय उग्रवादी घटकांच्या दबावाक लागून पाकिस्तानाक ही बसका जाल्ली नाका. ताका लागून ते नसती कारणां मुखार काडून बसकाच रद्द करपाची परिस्थिती हाडटात म्हणून भारतान पाकिस्तानाक उजरावन काढलो. उनको एक पत्र भेज दिया कि 23 अगस्त को नई दिल्ली में एनएसए लेवल की मीटिंग होगी. भारत की तरफ से 23 जुलाई को पत्र चला गया. उसका जवाब कब आया आप जानते हैं? 14 अगस्त को. मैं आपको आंकड़ा दूं, आप चौंक जाएंगे. उफा से लेकर अब तक 91 बार 91 टाइम्स सीज फायर वायोलेशन हुआ है. कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी, मैं वार्ता शब्द इस्तेमाल करूं, वार्ता होगी तो केवल भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में होगी, ना कोई तीसरी पार्टी, ना कोई तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थता करेगा. कि शिमला समझौते की स्पिरिट को बनाए रखते हुए सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए. आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए. और आप आना चाहते हैं तो ये दोनों बातें मैं आपसे कहती हूं. आप तीसरे को पक्षकार मत बनाइए. भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए और आतंकवाद से आगे दायरा मत बढ़ाइए. आपका स्वागत है, आप आइए. हम तो पहले ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें पहले बता दीजिए कि बातचीत आतंकवाद के अलावा किसी पर नहीं होगी. हम कह रहे हैं कि आप हुर्रियत को तीसरा पक्ष नहीं बनाएंगे, तो इसके बारे में पहले हम आश्वस्त होंगे, तभी तो वो आएंगे. इस पर बिना आश्वस्त हुए हम कैसे हाँ कर देंगे? नहीं, तीसरे मुल्क में बातचीत नहीं. जब दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है तो दोनों देशों में, नई दिल्ली में होगी, इस्लामाबाद में होगी, दोनों में से कहीं होगी. और कॉम्पोजिट डायलॉग की सारी बातचीत इन्हीं दोनों देशों में हुई है. घेऊया एक विराम.